दिल्यो म्हणून असे कॅन्डिडेट कोण आसा जांकां पयशे हांव एक एग्जाम्पल आहा. हांव तुका सांगता 2000 कितले घेतले? ना आयक 2022 आमी 2 वर्सां पयलीं काम सुरवात करूंक लायलें म्हाका बाणावले मतदारसंघात. ओके, आमी आयज हांव हिंगा क्लियर करता, म्हाका मेंबरशीप ड्रायव्ह करूंक लायली. हांवें 7,000 बाणावले मतदारसंघात 7,000 हांवें मेंबर केले आनी डिजिटल करूं ना, हार्ड कॉपी सगळे फोटो लावन सगळे डिटेल दिवन दिले. आतां लास्ट तिकेटी उरल्यो 4 दिवपाच्यो उरलेल्यो, एक बाणावली, एक नुवें आनी आनीक 2 मतदारसंघ. जो मनीस काल पासून टीएमसी नाशिल्ले तेका इंदा करपाक सांगप, गिरीश सांगता हायकमांड म्हाका सांगला म्हणून तूं मातशें इंडक्शनाक राव म्हणून. तो म्हाका इंडक्शनाक उबो रावपाक काय ना. कांय दिसांनी मागीर तुमी जाणा आसतले तेमी इलेक्शन ऑफीस घातलेले पाट्यार. म्हाका पाट्यार आपोवप तो गांडुराव आहलो तो तेंचो कोण गांडुराव कोण तो हांव नको गुंडुराव सॉरी गुंडुराव. ओके, सो तेणे आपोवप आनीक म्हाजे फायनान्शियल स्टेटस विचारप म्हणटा हितून कितें सांगता, हितून सांगप कितें. ऑफकोर्स कितले मागले? म्हाका दिसताले तुका पार्टी फंड म्हणून कितें दिवपाक जाता. म्हाका लज दिसली जेन्ना 4 पावटी निवडून येयलेले आमदारांक तुमी अशें विचारप, आमी काम केलें तुजे पार्टी खातीर. कोण प्रियांका गांधी येता म्हणून आखें आमी बसू भरोवन लोकांक धाडप, खंय मुखर्जी स्टेडियमाचेर राहुल गांधी हाडटा थिंगा बसू भरोवन व्हरप. आमी 2 वर्सां काम करता आनी लास्ट तिकेटी दिवचे अशें हें विचारप म्हणजे कितें. कोणे मागले? गुंडुराव विचारले म्हाका आनी तो गिरीश प्रेसिडेंट मरे. गिरीश वांगडा आसलो. गिरीश आसलो. अरे तुमी म्हाका सांगा तो प्रेसिडेंट मरे. आनी तो मागीर सांगता वांगडा आसलो गिरीश. इंता वांगडा आसलो न्हू, सगळे आसले. आनी हांव कोण एक बऱ्या मनशाकूच घेवन गेलो, आमकां तेय विटनेस आहा. सो आयज ते तुमी तर जाय पयशे मागले आमकडे मनीस पासून आहा जाय जाल्यार तांकां भायर काडटलो, गरजेच्या टायमार भायर काडटलो. तेन्ना तांकां कळटलें कोणा कडेन पयशे घेतले कोणा कडेन मागले ते. आनी आयज पासून हायबिटाचेर मनीस आहा, आयज पासून तांकां 5-5 करोड दिवन तिकेटी कितें. आतां तुमी पळोवपाक जाय ह्या काँग्रेसानूय म्हणून लोकांचो जो थोडो ट्रस्ट आहा काँग्रेसाचेर म्हणून तेजो मिसयूज करूंक फावना. एक गोष्ट सांगता तुमी, आमी नुव्या मतदारसंघाचो थोडो लोक हार्डकोर लोक काँग्रेस म्हणून आहा. आमी काँग्रेसाचे वोटर म्हणून आनी काँग्रेसाक वोट मारतले म्हणून. थंयसर थोडे ते भाशेन जायते मतदारसंघ आहा, थंयसर ऑलरेडी रेडी आहा बाबा, हिंगासर रेडी वोट आहा, एक 3,000-4,000 वोट आहा. आनी आमी हे तर जिखोत आनी आपल्या पर्सनल वोट कितें घेवत आमी जिखोवंक शकता म्हणून हिंगा फुडें सरलेल्या मनीस जायत्या मतदारसंघांनी अशे दर एक मतदारसंघांनी असो वोट बँक थोडो आहा म्हणून थिंगा फुडें सरलेल्या बाबा तिकेटी घेवपाक रेडी आहा. पण खंयच्याय पक्षाचे ज्या मतदारसंघांनी बेज ना आनी स्ट्रॉंग फोल्ड ना त्या पक्षांचे थिंगा कोण तिकेट मागतले, कोण मागोवंक वचना, कोण पयशे दिले, कोण दिवचे ना. लास्ट टाइम पैसे कोणी मागले? हायकमांड ते आहले न्हू, तांकां हायकमांड कशें कळटले. तुमकां नांव सांगला मरे कोण गुंडुराव मरे आशिल्ले भितरल्यान आपण इंडिव्हिज्युअल आपोवप. हांवें त्या टायमाक सांगलें. मागीर लास्ट मिनिटाक म्हाका म्हणूंक लागले आनी 2-4 दिसांनी म्हाका म्हणलो आमच्या पक्षाचे 4 जाण सांगता जरी तर मिकीक तर तिकेट दीत जाल्यार आमी भायर सरून आमी पक्षांतले भायर सरून वयतले. हांवें सांगलें त्या गुंडुरावाक जे आयज तुमकां 3 दिता, मिकी एकलो ही जाल्यार तिकेट दी जाल्यार 4 जाण भायर सरून वयतले. ते फाल्यां म्हळें वचपाचे आहा ते वयतलेच आनी हरेच गेले. आनी त्या टायमार गेल्या उपरांत आयज पासून म्हाका कडेन मेसेज आहा. ह्या गुंडुरावाक हांवें एब्यूज करून मेसेज घातली, एब्यूज करून हें तुका सांगलेलें म्हणून. आनी दर एक मतदारसंघात आमी जेन्ना आमी प्रचार करताले तेन्ना लोकांक आमी क्लियर सांगलेलें हे मनीस धांवले आनी आतां हे पावटी ह्यो मनीस जो येयला प्रेसिडेंट म्हणून येयला आतां ते हॅट्रीक जातली तितल्यानूच आहा. कित्याक ऑलरेडी भायर
लॉबी करून दवरलेली आहा कोणाक तिकेट दिवपाची आहा ते लॉबी करून दवरलेली आहा पळय टायम येयलो आमी भायर काडटले म्हाका खबर आहा कितें चल्लेलें आहा कोण चल्लें ह्या ही लॉबीक आमी कनेक्टेड आहा तितूंतले आमचे कॉमन फ्रेंड आहा खंयची भाशा चलता कसली भाशा चलता ती आमकां खबर आहा पूण कितले रेट तिकेटी कितली रेट हा रेट फिक्स पळय तुमी हें पळोवपाक जाय मार्केट कशें चलता ह्या मतदारसंघात कितलो आहा वोट कितले बरे आहा काँग्रेस आहा त्या प्रमाणे मागीर मागोवपूय तशें दिवपूय तशेंच न्हू ना आमीच पाटकाराच्या समर्थनाक लागून न्हू पूण ह्या मनशाक आमी पाटकारान आनीकूय ह्या पक्षान आनीकूय मनीस आहा आनी कोणाकूय दिया न्हू जे मनीस सोडून गेलेले फेलियर म्हणून सोडून गेलेले आपणाच्या तोंडान सांगलें आपण फेलियर म्हणून ज्या मनशाक परत तुमी घेता व्हॉलंटियर रिटायरमेंट तेंचे कोण आहा ताका दिवन दी बऱ्या मनशाक दिवन दी न्हू म्हाका सांगपा दिले ताका जाय ताका दिल्या म्हणटात तांकां जाय तें करूंक दिल्या म्हणजे दिल्या न्हू तू पार्टीन ना म्हणटा जाल्यार तू दुसऱ्याच्या पार्टीचेर कसो उलोवंक शकता आतां तुवें म्हणल्यार आपूण काँग्रेसमॅन न्हू आपल्याक आपयल्लो तुका तेंच सांगूंक सोदता म्हाका रायट आहा उलोवपाक जेन्ना खर इलेक्शनाक दर इलेक्शन येता ते आमकडे सपोर्ट मागता आमी काँग्रेसाक म्हणून सपोर्ट केलो आमचे गिरीश आसा सर तू दिवचो ना सपोर्ट आतां नवे आता तू काँग्रेसी वांगडा वचपा ना आमी ते पळय हांव तुका सांगता म्हाका बरें ऑर्गनायझेशन एक्रॉस गोवा जे काँग्रेसा कडेन पासून आसचें ना म्हाजो 15 वर्सां गोंयांभर हांवें कशी सुविधा केलेली आहा कोणाक कितें दिलेलें आहा आमी ह्या हातान करता जाल्यार ह्या हातीक दाखयना म्हाका खबर आहा खंयच्या मतदारसंघान वचत जाल्यार म्हाका कितें मेळपाचें म्हाका खबर आहा आनीक म्हाका तुमी 2 म्हयन्यान दिया 2 म्हयन्याच्या पयलीं हांव सारकें खंयची पार्टी हांवें ऑलमोस्ट सेट करून दवरलेल्या ब्लॉक्स तुमकां एक शॉर्ट टायमा भितर तुमकां दिसतले खंयच्या मतदारसंघात न्यू पार्टी ना 700 न्हू एक्रॉस गो न्यू पार्टी विथ फ्री तिकेट न्यू पार्टी विथ फ्री तिकेट न्यू पार्टी फ्री तिकेट म्हणजे तू म्हणटा बाकीच्या पार्टीन पयशांनी तिकेटी दिता न्हू फ्री तिकेट म्हणजे बाबा आमी ज्या मनशांक दितले जे गोंयांभर बरे वावर करपी गोंया खातीर फुडें सरपी बरो सोशल वर्क आसा ताका दितले त्या म्हणून हो काँग्रेसाक हिंगा बदल करपा आहा म्हणून त्या पासत आमी म्हणतो आहायच पॉलिटिकान आमकडे ऑर्गनायझेशन आहा जे परी आमी आयज दिसाक सावन एक थोडे दीस एक 15 दिसां भितर आमी एक थर्ड फ्रंट घेवन भायर सरताय आमकां दिसले बाबा हे मुखार चलपाना हे पक्ष आहा ते सगळे फुटोन इट इज नॉट युनिटी इट इज ग्रुपिजम एक पक्षाक 4-5 ग्रुप आहाय म्हणटात युनिटी जायना हे ग्रुपिजम जाता फुटप सगळे काय ना सो आय डोंट सी देर इज एनी पॉलिटिकल पार्टी हू इज इंटरेस्टेड ओ तांकां खंयच्यान हें करून दवरलो जाल्यार बाबा हे मुखार तुमी अशें करून एकठांय रावचे न्हू मुखार आहा तशें चलती म्हूण हें चड नजरे येता आनी लोकांचे शांतीत बाबा गोंयांत बरे भाशेन चलचें एक फुडलो 5 वर्सांक बरें सरकार दिवचें म्हूण आहा जाल्यार हें म्हाका जाल्यार खंयच्यान दिसती पडना त्या पासत आमी जे सरकार आयज चलता त्या जो ओपोजीट खंयचोय सरकार आमी तांकां दितले ह्या सरकाराक ओपोजीट खंयचो त्या सरकार आहा तांकां दितले आनी तें सांगत रावतले आयज गरज आहा एक थर्ड फ्रंट एक फुडें सरून एक बरी एक एकठांय सगळे वेगळे पार्टी एकठांय जावन बरे भाशेन इवन त्या ग्रुप आहा ते फुटोवन तर एकठांय जावन एक मतान तर फुडें वचत जाल्यार आमी कितें करूंक शकतले बदल हाडूंक शकतले नाजाल्यार ह्या आयची कर्तव्य चलत ते भाशेन पॉलिटिकली सर्कलांक पॉलिटिकल पार्टीनी म्हाका दिसता कांय बदल हाडपाक आहा म्हणून कित्याक हार्डली टायम आहा इलेक्शनाक आनी ह्यो सगळ्यो पार्टी तर जगूंक लागल्यो म्हणजे ह्या टायमार कोण प्रेसिडेंट चेंज करप पार्टी ऑफिस बॅरर चेंज करप म्हणजे म्हाका दिसता बरी एक लायन वयता म्हणून खंयच्यान जाल्यार फिक्सिंग जालो आहा आनी हें फिक्सिंग जालो आहा तेजेर म्हाका दिसता हें कांय मुखार चलपाना हार्डली टायम फॉर द इलेक्शन सो त्या पासत मुगेली तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या लोकांकूय मागणी करता आनी जे आयज कांयशे पक्षांतले जे भायर सरल्या रिजायन जाल्या तेमी जो वावर करता तो तसोच करपाचो आनी जे एक फुडें सरून एक थर्ड फ्रंटाक तुमी तांकां दिवचो ही म्हजी मागणी आहा आनी त्या पासून तुमच्या माध्यमांतल्यान ही हांव गजाल तुमकां सगळे